गोयात जावपी आनीक एक व्हड उत्सव म्हणल्यार महाशिवरात्री। आयज राज्यात विविध वाठारांनी शिवभक्तांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान महाशिवरात्री मनयली। मारुया नदर गोंयभरच्या महाशिवरात्रीचेर। सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लब हो महाशिवरात्री मोठ्या धूमधडाक्यान करता। वाड्यावयलो प्रत्येक घरातलो प्रत्येक भुरगो ह्या प्रत्येक फुल जे 3 दिसाचे कार्यक्रम असतात, त्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमात प्रत्येक स्वतःहून नोकरेक असलेलो लीव मारता, धंद्याक असलेलो आपल्या धंद्यात ॲडजस्टमेंट करून सहभागी जाता। आणि पहिल्या दिसा महाशिवरात्रेक लघुद्र जाता, नंतर दुसऱ्या दिसा महाप्रसाद असता, जो सत्यनारायण पूजा आणि महाप्रसाद। आणि महाप्रसादाक ना म्हटले तरी आज 2-2,500 लोक जेवन हे महाप्रसादाचो लाभ घेता। आणि ह्या दिसा खूप असं महत्त्व दिलं वयता। आणि वचाचे म्हणजे गोवा पूर्ण गोवा न्हू पूर्ण अख्खे भारत देशान शिवरात्र मोठ्या उत्साहान मनयली वयता। आज हे मोरजेचे हे पवित्र असे आमचे शंकराचे मंदिर आसा आणि तेजे उजवे सायडीन आमची मोरजाय देवी ग्रामदेवत आसा। आणि एक लोकांक भावीक सकाळ फुडें 4:00 भावीक लायन लागलेली आसा आणि एक बरें भक्तिमय वातावरण आयज मोरजे आमकां पळोवंक मेळ्ळें। श्री दामोदर देवस्थान लिंग फातोर्डा आज सकाळी आमगेले 5:00 दर्शन चालू आहे। आता मला जवळजवळ 1,500-2,000 लोकांनी दर्शन घेतला। आम्ही गेली 30 वर्सां जाली महाशिवरात्री उत्सव हांगा साजरो करता। आणि फक्त ह्या पॅन्डेमिका लागून तरी गेली 3 वर्सां मात प्रॉब्लेम जालो, कारण आमचे घरभाकूड ल्हान जाल्ल्या कारणान आमचे भितर 12 ते 13 लोक आमी बसयतात आनी ताचे पसून आमी 4 जाता अभिषेक करता। त्या खातीर आमी गेली 3 वर्सां जाली अभिषेक मातशी लोकांक घालपाची लिमिटेड केल्या। आनी ताका लागून लोकांक चड अभिषेक ना, फक्त कमिटीनान गांवचे एकूच अभिषेक घाललो आसा आनी गेली 3 वर्सांच्यान चालू आसा। टीम गोवा 365।